की मायनिंग डिपेंडेंट हे आमच्या लोकांक खबरूच ना। ते जाणा कितें कामाक वयता ते मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा, ट्रक चलता ते मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा। वायट लोक आसा तांकां जे पयशे मेळटा तेजेर तेंचो प्लॅन आसता। आज ही जी सुनामी येवंक ना, फाटल्या दिसांनी सुनामी येयल्ली ती येयल्ली। ही सुनामी ह्या आमच्या राजकारणी लोकांनी आमचेर लादलेली आसा। कित्याक ही सुनामी येतली हेजी पूर्व कल्पना आमच्या पॉलिटिशियनांक सगळ्यांक आसली, तरी तेंच्यांनी निश्काळजीपणा केली। मोरोनी लोक कितें जाता पळोवया। ज्या लोकांनी वताक उबे रावन मतां मारली हांकां, ते लोक खुर्चेर बसतकूच आयज म्हणटा कशे लोक मरता ते आमी पळोवया। कित्याक 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान मायनी बंद केल्यो, कित्या खातीर बंद केल्ल्यो तर मायनीचे स्ट्रीम लायन जावचे। कित्याक काँग्रेस गव्हर्मेंटान 35,000 कोटी सोडलेले, त्यो मायनी सुरळीत चलच्यो, तेचे स्ट्रीम लायन जावची म्हणून मनोहर पर्रीकरान मायनी बंद केल्ल्यो आनी आपणीन स्वता बंद केल्या म्हणून सांगलेले साचेर हात म्हणून मनोहर पर्रीकरान। 2012 ते आयज 2018 6 वर्सां जालीं, स्ट्रीम लायन कितें केलें? परत तें पुस्तक उडून कोणी तरी पळयलें ना। परत 2014 सेंट्रलाक सुद्दां कितले फावटी सांगलें की मायनिंगेचें ऑक्शन जावंक जाय। 2014 ते 2018 आज पासून गव्हर्मेंटान कितें केलें? गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलें आमच्या खातीर? कांयच केलें ना। 90% लोक मायनिंगेचेर डिपेंड आसा। तेणीन पयलीं लोकांची काळजी घेवचेली आनी मागीर 40 आमदाराचे स्पीकर पण गाजोवपाचें। आज तेन्ना हांव तुमकां एक विनंती करता की हे मोजके लोक जमोवन कांय आमी करूंक शकचे ना। आमी सगळे लोक उठोवंक जाय। कांय फायदो ना अशें म्हाजें तरी मत आहा। ताका लागून तो येवच्या पयलीं आदल्या दिसा एजिटेशन की गोंयान बाबा लोक एग्रेसीव जाले, कारण कितें हो प्रश्न उपस्थित जावपा जाय आनी त्या प्रमाणे फुडली मांडावर फुडलें मांडपाक वचपा जाय। तेन्ना जे एजिटेशन आसा तो आतां संदिपान सांगलें की आमची राजधानी आहा पळय थंय आमी सगळे वचपाकूच जाय। टोटल लोकांनी येवपाक जाय हेचेर, कित्याक आमकां फाटलो सुद्दां अनुभव असो आहा की तुमी फुडें सरा आमी आसा तुमच्या बरोबर अशें म्हणपी खूब जाण आसा हेचेर। पूण आयचो हो प्रश्न वेगळो आसा हेचेर, कित्याक 2012 पासून जेन्ना मायनी बंद जाल्यो त्या टायमा पासून जितली एजिटेशनां जाली, मॅक्झिमम ट्रक ओनर असोसिएशन, मायनींग चे सगळे वर्कर्स हे ते सगळे टोटल वयताले। आयज तशी परिस्थिती ते पद्दतीचे एजिटेशन करुया नाका। आयचे जे एजिटेशन आहा ते हेचेर की प्रत्येक घरांतले म्हणटा ते प्रत्येक फॅमिलींतलो मनीस म्हणटा तो भायर सरपा जाय। हेचो कारण म्हणल्यार एकमेव अशें कारण आहा की आयज जर हो जर धंदो आमचो बंद जालो फुडें जाल्यार जे आयचे जर मायनींग सॅक्टरांतल्या लोकांचे जर आमचे कामगार भावांचे जर आमी हे घेतले जाल्यार आयज जे 50 वर्साचे जे क्रॉस जावपाक जे येयल्ले आसा तेंच्यांनी 20-20, 25-25 वर्सां काम केल्लें आसा हांगासर, जाल्यार तांकां दुसरे कडेन खंय तरी आनी आपलो हे जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी ही नाच। पूण ताच्या फाटसून जी तेंच्यांनी कामाक लागल्या त्यो पर्यंत आयज पर्यंत जी लोनां घेतलेली आसा की भुरग्यां एज्युकेशनाच्या हेचेर येयल्ले आसा जावं लग्नाचे हेचेर आहा, ताका लागून घर बांदपा एका जी लोनां जी काडलेली तितून आयज चपले गेले वयताले हेचेर। त्याच प्रमाणे आमचे ट्रक वाल्यांची तशी तीच परिस्थिती आसा की जेन्ना धंदो आसा पळय तेन्ना धंदो म्हणटरी बँके कडेन वयतात, लोन काडटात, लोन काडून आपलो धंदो वाडोवपाक पळयतात जावं आनी बाकीचे सगळे आपले जे रिक्वायरमेंट्स आसा पळय ते फुलफील करपाक पळयता हेचेर। पूण आयज जो हो काळ येयल्लो आहा पळय तो तुमचेर आनी हो सगळ्यांचेर येयला, ऑल ओवर गोवा हेचेर येतलो। कित्याक बाकीचे जे मायनींग डिपेंडंटूच आमी म्हणटा पूण त्याच्या उपरांत जे बाकीचे जे सोर्स आसा पळय हेचेर ते सगळे स्टॉप जाताले हेचेर।